सोनाली फोगट हांच्या केशीत घुसपल्ल्या आरोप्यांक कडक ख्यास्त जावची. कायदो आनी सुवेवस्था गोंयांत सामकी अपेशी थारल्या. गोंयांक आतां फक्त पर्यटनांतल्यान येणावळ येता, मात असल्या घडणुकांचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. फोगटाच्या आरोप्याक ख्यास्त जावची म्हण दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिना उलयला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. 2 दीस आदीं गोंयांत एक एक्ट्रेस फोगट आनी BJPची लिडर ताजी मर्डर जाल्ली आसा. सुरवातेक कोणें म्हणलें सम ऑथॉरिटीज की ती मर्डर न्ही, तेजी डेथ. पूण आतां तेन्ना पोस्टमॉर्टम केलो. It was established that she had injuries and आता murder. एक गोष्ट सांगपाक की लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत सारकी फेल जाल्ली आसा. Government should understand that your main profession is tourism, hospitality. पयलें मायनिंग आशिल्लें. आज कितें रेवेन्यू पळयता तो टुरिजमाची. म्हाका उगडास आसा 1 वर्सांनी वा 2 वर्सांनी तेज भशेन एक मर्डर जाल्ली. तेन्ना मेनी ऑफ द कंट्रीज, युरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम वेर द टुरिस्ट दे कम टू गोवा. The tourism was reduced. I don't say stop. Because the competition today is such. Kerala, Munaka, many other states in India, they are attracting tourism. Then other countries in the world, they also want tourists to visit them. But we are lucky that they've got sun, sea, and the greenery, beaches and greenery. So that's why many people come to Goa to relax. I request the government not to take for granted. Anik, as a law and order, I ask the Home Department, जे आयज सकल पावल्लें आसा ताजेर मातशें लक्ष करात. लोक म्हणटात BJP लिडर मेली आनी तांकां आजून धरूंक जायना, हेरांच कितें करतले काय म्हणून.